ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದವರು ನೀವೇನಾ म्हण ಹೌದು ನಾನೇ म्हणे हवून सायल्लो स्टेशनाक म्हण पूण तुजें आधार कार्डार स्टीफन म्हण आसा पूण तुवें हांगा कन्नडान अर्जी दितना स्टीवन म्हण बरयलाय त्या देखून कोण गे मनीस म्हण आज तुजें म्हाका नांव बदलूंक जाय म्हणून देव विचारीत जाल्यार कसलें नांव घेवंक तुमी तयार आसात जेजू बाळकदय भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो परवा आयतारा आमी ह्या कार्मेल गुड्यांत न्हू कुर्सा गुड्याक सुमार एक अर्ध्या घंट्याची वाट चलोवंक आसची एक पांय वाटेचें यात्रीक पयण आनी कुर्सा वाट आसा गेल्या तुमकां परच्या ब्रेस्तार हांवें सांगलें हाचे विशय सो त्या देखून पब्लीक रोडार आमी पुरशांव काडटना पुलिसांची अनुमती घेवंक आसा सो त्या देखून कालच्या दिसा आमी पुलीस स्टेशनाक गेल्ल्या सो थंयसर तांचे फॉर्मेलिटी जाल्ले उपरांत डॉक्युमेंट्स दिल्ले उपरांत फॉर्मां फिलअप केल्ले उपरांत हांव फाटीं आयलो फाटीं येवन थोड्या वेळान थंयच्या अधिकारींचें कॉल ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದವರು ನೀವೇನಾ म्हण ಹೌದು ನಾನೇ म्हणे हवून सायल्लो स्टेशनाक म्हण पूण तुजें आधार कार्डार स्टीफन म्हण आसा पूण तुवें हांगा कन्नडान अर्जी दितना स्टीवन म्हण बरयलाय त्या देखून कोण गे मनीस म्हण ಅದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇನಾ म्हण ಅದು ಹೌದು ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಉಂಟು ॲक्च्युली इंग्लिशांत ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटीची डिक्शनरी घेतली जाल्यार स्टीवन दोनी नांवां स्टीवन म्हूण प्रोनावंस करूं पूण कन्नडांत थंयसर स्टीवन म्हळ्यार वेगळोच मनीस जाता स्टीफन म्हळ्यार वेगळोच मनीस जाता फोटो आसा फोन नंबर आसा एड्रेस सकडी करेक्ट आसा जाल्यार वा आनी फा जाल्ल्याक थंयसर तितलें डावट तांकां वो तुंच मनीस गी वा अर्जी दिल्लो एकलो आनी हांगा आधार कार्ड दिल्लो आनी एकलो गे म्हूण आतां कित्याक हांव हें नांवा विशयी सांगते आसा म्हळ्यार आयच्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसरी नांवा विशयंत उल्लेख केल्लो आसा सांगशात की तुमी पयल्या वाचपांत कोणाचें नांव बदलिलें अब्राम आसलें अब्राहाम जालें अब्राम आसलो अब्राहाम जालो वांजेलांत कोणाचें नांव बदलिलें नाही दुसऱ्या वांजेलांत न्ही आईच्या वांजेलागत आईच्या वांजेलांत कोणाचें नांव तें बदलूं ना ॲक्च्युली पूण एक नांव उल्लेख केलां कोणाचें नांव तें कमान ओके सस्पेन्स आसूं दी मागीर सांगता कोणाचें म्हूण आतां चिंतया तुमी म्हळें आयच्या पयल्या वाचपांत अब्राम आसलो अब्राहाम जालो आतां चिंतया देव आज आमचे लागीं उलोवन म्हणटा की स्टीवना तुजें नांव म्हाका बदलूंक जाय तुमी तुमचें नांव उल्लेख करन आयका तो देवाचो ताळो आज तुजें म्हाका नांव बदलूंक जाय म्हणून देव विचारीत जाल्यार कसलें नांव घेवंक तुमी तयार आसात चिंत्या तुमकां सगळ्यांक बरें नांव आसा म्हाका कळीत आसा पूण चिंत्या देव एक ऑप्शन दिता जाल्यार तुजें नांव चेंज करया खंयचें नांव घेवंक तयार आसात प्रामाणीक स्टीवन दुबावी स्टीवन बोगसणे जोडिल्लो स्टीवन वा आनीकी बेजारायेन गायेवन दुखांगळून आसो स्टीवन भोवन न्ही भणीनो आयच्या वाचपांत तुमी आयकल्ले प्रमाणे आनी तुमी सांगिल्ले प्रमाणे देवान नांव बदलिलें
आता नाव बदलीत असताना केवळ त्याचे नाव पेपरार मात्र बदलिल्लें न्ही. पवित्र पुस्तकान आमी घेतलें जाल्यार तुमी थोड्यांनी उल्लेख केलें, साऊल आसलो पाऊल जालो, मागीर सिमाव आसलो पेद्रो जालो. सो हांची नांवां सकट बदलीत आसतना केवळ पेपरार ताणें नांव बदलिल्लें न्ही, बगार तांची आयडेंटिटी, तांचें व्यक्तित्व, तांचें मिसांवूच ताणें बदलिल्लें आसा. सो बायबलांत नांव बदलुचें म्हळ्यार हो एक अर्थ. आतां आयच्या पयल्या वाचपाक आमी गेले जाल्यार आयचें पयलें वाचप खंयच्या पुस्तकांत घेतलां? खंयच्या पुस्तकांत? उत्पत्ती पुस्तकांत. उत्पत्ती पुस्तकाच्या 12व्या अध्यायातावन अब्रामाची काणी आमकां सुरू जाता आनी आयचें वाचप आसचें 17व्या अध्यायांत. आनी थंयसर अब्रामाक नांव बदलीत आसतना कितलीं वर्सां प्राय जाणात तुमी? कितली? एक फातर मारा पळया. कितली जावन सांग बरो. कमॉन. 13, 14, 15, 50, 60, 70. कितले? 99. 100क एक उणें. 99 वर्सां प्रायर देवान अब्रामा लागीं सल्लो केल्लो. आनी सल्लो करतना ताका सांगलेलें की अब्राम म्हळ्यार बापोय, एक्झॉल्टेड फादर, उंच उबारलेलो बापोय, नावाडदीक बापोय म्हूण अर्थ. पूण आतां ताचें नांव अब्राहाम करतना अब्राहम म्हणलें नांव अर्थ अशें दिता की फादर ऑफ मेनी नेशन्स, म्हळ्यार जायत्या राष्ट्रांचो बापोय. अब्रामा कितलीं भुरगीं आहलीं त्या आदी त्या वेळ ताणें तशें सांगतना? एकच एक भुरगो नातलो. आनी देव म्हणटा तुजें नांव बदलिता आनी आतां तुजें नांव जायत्या राष्ट्रांचो बापोय जाता, म्हळ्यार जायत्या भुरग्यांचो बापोय म्हूण अर्थ जाता. पूण तो व्हड अब्रामाक 99 वर्सां प्राय आनी एकच एक भुरगो ना. तर ताणें जायत्या राष्ट्रांचो जायत्या भुरग्यांचो बापोय कसो जावचो? साध्य आगे. 99 प्रायर भुरग्याक जोडूंक साध्य आसा गे. भोवन न्ही बडिनो, देवान कितें बसवणी केल्ली ती खंयच्या वर्सा जारयेक आयली? इजाक जल्मले वेळार अब्रामा कितली प्राय गता गे तुमकां? कितली? सेंच्युरी मारली अब्रामान. 100 वर्सां प्राय. एक वर्सा पयलें देवान अब्रामा लागीं सल्लो केल्लो आनी बसवणी दिल्ली. आनी आतां 100 वर्सां प्रायर एका वर्सा उपरांत अब्रामाक इजाक जल्मलो. भोवन आनी भयणीनो, हे एक घडीत आमकां एक सत उगडापें करता की देव जर आमकां ताच्या मिसावाक विंचता जाल्यार आमचें सगळें सिच्युएशन बदलून आमकां विंचिना. बदलाक देव आमकां आपयता आनी त्या आपोवण्याक आमी सई घालता जाल्यार देव सकट जे कितें आमची परिस्थिती आसा ती ताचें मिसांव जारी जावचे खातीर, ताचो शेवट जारी करचे खातीर तो आमकां बऱ्याक पडशें करता. त्या देखून तुजें सकट सिच्युएशन बदलिल्ले उपरांत हांव तुका आपयतां आनी त्या उपरांत तुवें सई घाल्यार पुरो म्हूण देव राखना. बदलाक आमी आसच्या परिस्थितींतच देव आमकां आपयता आनी त्या वेळार आमी सई घालता जाल्यार देव ताचो शेवट जारयेक हाडटा. कालच्या दिसा मोरयेक बरी खबर हाडलेलें फेस्त आमी आचरण केलें. देव राखोंक ना की मोरयेक जुजे लागीं काजर जावं दी. काजर जाल्ले उपरांत तिका देवाच्या पुताची आवय जावन विंचया. त्या दळा लोकांक तितलो डावट येवचो ना म्हणून देव राखोंक ना. बगार ती अवंक वारसतानाच देवान तिका एक विशेष मिसावाक विंचलें आनी तिची अनुमती घेतली आनी मोरयेन सई घाल्ले मुखांतर कितें जालें? तें योजन मोरये मुखांतर जारी जावंक देवान योजन घालें. त्या देखून म्हाका भोवन आनी भयणीनो, देव आमकां खंयच्याय कामाक आपयतना, खंयच्याय कामाक आपयतना म्हळ्यार हें गुडो कोणूंक म्हूण अर्थ न्ही, वा सेमिनरीक जॉयन जावंक कॉवेंताक जॉयन जावंक म्हूण अर्थ न्ही. चिंत्या देव तुका बोगसूंक आपयता, देव तुका उदार जावंक आपयता, देव तुका इल्लें कनवळाय दाखोवंक आपयता जाल्यार म्हजे लागीं पयशे आसले उपरांत हांव तशें करतां, म्हजे लागीं फ्री टायम आसले उपरांत हांव दुसऱ्यांक कुमक करता म्हणून राखचें न्ही.
तो म्हाजे लागीं सॉरी म्हणून येवं दी त्या दाळ हांव बक्षिता म्हणून राखचें न्ही. बघा रे, ह्या संदर्भार देव म्हाका त्या कामाक आपयता जाल्यार आनी जर हांव सई घालता जाल्यार खंडी जावन जे कितें देव म्हजे लागीं विचारता तें तो जारयेक हाडटा. हें पयले दिसांव आमी ह्या अब्रामाच्या काणयेंतावन शिकचे जाल्ले. आतां पयल्या वाचपातावन आमी वांजलाक येवया. आतां अब्राहमाक जर देवान ही नवी आयडेंटिटी दिली जाल्यार ती आयडेंटिटी ताका खंय तावन आयलें. सर्व राष्ट्रांचो वा जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जावन तुजें नांव हांव बदलिता म्हूण देव ताची आयडेंटिटी चेंज करता जाल्यार ती आयडेंटिटी खंय तावन येता. ताका जाप आयच्या वांजलांत आसा. आतां तुमी ह्या दिसाचो वांजेल तुमी आयकलो जाल्यार प्रत्येक जावन ह्या हप्त्याचो आनी येवच्या हप्त्याचो वांजेल तुमी वाचिजे. आनी तुमी घरा वाचतात जाल्यार तेरसा वेळार थंयसर जेजू आनी जुदेवा मदें, जेजू आनी शास्त्र्या मदें, जेजू आनी धार्मीक मुखेल्या मदें दीस गेल्ले गेल्ले बरीच वाद विवाद चडते आसा. आनी वाद विवाद इतलो चडटा की आयच्या वांजेलांतच तुमी आयकलें जें कितें जेजू सांगता तें तांकां समजूंक जायना, जे जेजू कितें सांगता तें वळखूंक जायना, त्या देखून ते फातोर विंचतात आनी मारूंक तयार जातात. म्हळ्यार तांचे मदें कितलो मनस्ताप आसलो आनी तांचे मदें कितलो वाद विवाद चलतालो म्हणून आमी समजून घेवं येता. आनी आयच्या वांजलाक आमी आयल्या जाल्यार जर तांणी ताका जेजूक मारूंक फातोर विंचले जाल्यार जेजू म्हणटा अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. समजून घेया, करेक्ट ग्रामर इल्लें समजून घेया. बिफोर एब्राहम वॉज आय एम. जेजू म्हणटा अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. आतां करेक्ट ग्रामर सांगचें जाल्यार हें सेंटेन्स कशें जायचें आसलें. अब्राहम आसचे आदींच हांव कशें जायचें, आसुल्लो जायचें न्ही. अब्राहम आसचे आदींच हांव आसुल्लो जायचें. पूण हांगासर पवित्र पुस्तकांत बरयलां अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. तर आतां सांगा म्हाका हांगासर कोणाचें नांव प्रगट केलां. कोणाचें नांव, कोणाचें नांव, जेजूचें नांव गे. हांव आसा म्हणचें नांव खंयसर उगडापें जाल्लें आसा बायबलांत. पोरने तेस्तामेंताक वसा पळया, खंयच्या बायबलांत मेळटा आमकां, खंयच्या बुकांत मेळटा देवाचें नांव. निर्गमन ग्रंथांत मेळटा. निर्गमन ग्रंथांत देव मोइजेक म्हणटा अळे म्हजो लोक इजिप्तांत कश्ट आसा त्या देखून तुवें थंयसर वचोचें, फरेवरा येता न्हू म्हज्या पुर्जेक तुवें सुटका दिवचें. आनी तेन्ना मोइजे म्हणटा आरे हांवें कशें वेचें. आनी तो फारावर विचारीत जाल्यार तुका कोणें धाडलें, तुजें आधार कार्ड दाखय, तुजें प्रूफ दाखय, तुजें पॅन कार्ड दाखय म्हणून विचारीत जाल्यार हांवें कितें म्हणचें. एटलिस्ट तुजें नांव तरी सांग. तुजें पॅन कार्ड ना जाल्यार व्हड न्ही, तुजें नांव तरी सांग. आनी तेन्ना देव कितें म्हणटा आय एम हू आय एम. आसा तो हांवूच. आनी हांगा तेंच जेजू म्हणटा अब्राहम आसचे आदी हांव आसा. देव आदी आसलो, आतां आसा आनी मुखारी आसतलो. तें जावन आसा देवाचें नांव. आतां अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा जेजू म्हणटा. कशें साध्य. जेजू जल्मून कितलीं वर्सां जालीं. 2025 वर्सां जालीं. अब्राहम जेजू येवच्या कितल्या वर्सां पयलीं आयिल्लो. 2000 वर्सां पयलीं आयिल्लो. आतां 2000 वर्सां पयलें अब्राहम आयिल्लो जाल्यार जेजून कशें म्हणचें अब्राहम आसचे आदींच हांव आसलो. तेंच ताका म्हणटात अब्राहम मरण पावलो, प्रवादी मरण पावले आनी तूं म्हणटाय अब्राहम आसचे आदी हांव आसलो. कालें उलयताय तूं, तुका तकली सोमास आय. त्या देखून ते फातोर घेतात ताका मारूंक. भोवन निबडीनो अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा म्हणून जेजू सांगता जाल्यार देव जेजू हांगासर सांगता की हांव बापाचो पूत. अब्राहमान म्हाका दोळ्यान पळोवंक ना, पूण अब्राहमान भावार्थान पळयलें. उठ आनी हांव दाखोवच्या त्या जाग्याक वच म्हणटाना अब्राहम उठलो आनी चल्लो. कोणें ताका सांगलें हांव पवित्र त्रित्वे बाप पूत पवित्रत्मो आमी सांगाता काम करता. हांव त्या देखून अब्राहमान म्हाका भावार्थान पळयलें. त्या देखून हांव म्हणटा की अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. हांव आसा म्हणजे देवाचें नांव. त्या देखून म्हाका भोवन निबडीनो जर अब्राहम आसलें अब्राहम जावन ह्या अब्राहमाक एक नवी आयडेंटिटी मेळटा जाल्यार ती जेजू तावन वा ती देवा तावन म्हणून आयच्या वांजलांत देव वा जेजू आमकां स्पश्ट करता.
भाऊन आनी भयणीनो, हे म्हणटात की आमी आब्रामाचे संततीचे. पूण जेजू म्हणटा तुमी आब्रामाच्या संततीचे वय, पूण आब्रामान केल्ली संगती तुमी करिनात न्ही, त्या देखून तुमकां कशें म्हणचें आब्रामाच्या संततीचे म्हणून. जायते पोटी मगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी अशेंच म्हणटा की आमी इगर्जेक येता, आमी सकाळीं सांजेचे मागणी म्हणटा, आमी ब्रेस्तराचे नवें सुकयना, पूण आमी आजुनूय आमचे नांवां आदली नांवांच दवरनासा. खंयची ती आदली नांवां? हांव एक सोलवोनी, आय एम ए फेलियर. जिवितांत एक पोटी हांव सुकोवन पडलां जावंक पुरो, पूण आनीकय हांवें चिंतचें आसा, हांव एक सोलवोनी. म्हाका बोगसाणें ना, हांवें तें पातक केलां, देव बक्षीत घे, हांवें हें पातक केलां, त्या देखून आनी म्हाका साल्वासांव ना. हांव असोच, हांवें कितलें प्रयत्न केल्यार म्हाका वयर येवंक जायना, म्हजी अस्कतकाय सांडूंक जायना, देव म्हाका आपडिना, हांवें इतलें मागलें, देव म्हाका बेसांव दिना, देव म्हजे तावन कांय करूंक शकना, देवाक म्हजें पडोवन वचोंक ना. आमी आदल्याच नांव घेवन आसा म्हगाळ भोवन आनी भयणीनो. पूण पवित्र पुस्तक उक्तो केल्यार म्हगाळ भोवन आनी भयणीनो, देव म्हणटा की इसाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत 43 चॅप्टर आनी 4th वर्स तो म्हणटा की तूं जावन आसाय मोगाळ, यू आर माय बिलावड सन. जेजू म्हणटा यू आर चोजन, तूं विंचलोलो. एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 1 वळ 4 आनी पयलें पत्र पेद्रून बरयलें थंय म्हणटा यू आर रिडीम्ड, तुका सोडून मेळ्ळ्या, तूं पातकाचो गुलाम न्ही. आनी जुवांच्या वांजलांत देव आमकां म्हणटा की यू आर चायल्ड ऑफ गॉड, तूं जावन आसाय देवाचो पूत, देवाचें दूं. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, ही जावन आसा देवान दिल्ली आमकां नवी आयडेंटिटी, आनी ह्या आयडेंटिकाल आमी जियोंक जाय, आनी हें आमचें व्हडपण समजून आमी त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक जाय. सोड आमी आमच्या आदल्या आयडेंटिकाल जियोवचें न्ही. म्हज्यान कांय जायना, देव म्हाका वापरिना, हांव कासाक प्रेरणाक पडलो न्ही, हांवें तें पातक केलां, हें पातक केलां म्हणून आमी तेंच गिल्ट फिलींग दवरून आमी चलचें न्ही. म्हगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी ह्या नव्या आयडेंटिकाल चलूंक जाय. तर म्हगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी केवल नांव जोडल्यार मात्र पावना. बावतिस्मा वेळार आमकां नांव मेळ्ळेलें आसा क्रिस्तांव म्हूण, पूण क्रिस्ता सारकें आमचें जिवीत ना जाल्यार आमी तें नांव घेवन जियोंक फावो न्हय. तेंच जेजू आयच्या वांजलांत म्हणटा तुमी आब्रामाच्या संततीचे खरे, पूण आब्रामान चल्ले बरी तुमी चलतात गे. आब्रामान हांवें सांगलें उतर आयकलो आनी तो कांय गोत्त ना जाल्यार उठलो आनी चल्लो. पूण तुमी आज तोच देव तुमचे मुखार उबे रावल्या वेळार त्या देवाक म्हाका तुमी वळखूंक तुमी तयार नात, तर तुमी आब्रामाच्या संततीचे म्हणून कशें तुमी मानून घेतात. भोवन आनी भयणीनो, परवां आयतारा दीस आमी भाग्यवंत हप्त्याक पांय तेंगताव आनी थंयसर आमी त्याच देवाक भेटताव. हांव आसा म्हूण सांगलेल्या जेजूक आमी भेटताव आनी त्या भाग्यवंत हप्त्यान आमी समजून घेतले की ताका सकट तिरस्कार करतले, ताचेर गुन्यांव मांडटले, पूण आखरेक ताका कुर्सार उबारतले. कित्या खातीर म्हगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी त्या पोरण्या नांवाकाल चलच्याक न्हय, बगार आमकां एक नवी आयडेंटिटी दिवचे खातीर. कुर्सार ताणें मरण आमकां पातकातावन पातकाच्या गुलामपणांतावन सोडयलेलें आसा. आमी फॉगिवन, रिडीम्ड आनी ट्रान्सफॉर्म्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड जावचे खातीर. तर म्हगाळ भोवन आनी भयणीनो, केवल भाग्यवंत हप्त्यांत कितें जेजूच्या त्या निमाण्या दिसा घडलेलीं गडितां आमी केवल मोतीक हाडल्यार पावना. त्या गडिता मुखांत्र जेजून दिल्ली आयडेंटिटी आसा, त्या आयडेंटिटीकाल आमी चलोवंक जाय. त्या देखून हो भाग्यवंत हप्तो वर्साच्या आनी एका हप्त्या बरी जावचें नाका. देवान आमकां दिल्ली ती आयडेंटिटी मानून घेवया आनी ती आयडेंटिटी दिवचे खातीर जेजून सुसलेले कश्ट, ताणें दिल्लें मोल कितलें म्हण आमी समजून घेवया आनी त्या नव्या व्यक्तित्वाकाल आयडेंटिटीकाल आमी जियोंक प्रयत्न करया. येवकरिस्तान येवंक सो जेजू आमकां ह्या कृपेन बरो. आमेन.